बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्ततय मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो, हांव तुमचे लागीं गेल्या त्या 2 हप्त्यांनी मोरये विशयांत उलोवन आसलो. आमी लुकाच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत अशें वाचता. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रियल दुताक गलिलयाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंवकारी सर्सीन पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याचे जुजे नांवाच्या एका दादले लागीं करार जाल्लें. ते आंवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कुरपें बरलेले सर्वेस्पो तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी वो नमान कसलो जावेत म्हणून आपणा कस ती चिंतून पडली. तोळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी महोन्नताचो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यस्थान सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सवळी घालतली. देखून तुजे तांव जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हणून लेखलेल्याक तिका वो 6 म्हयनो, कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर ना. तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे तें जावं. तितल्या देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. देवाचें उतार. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बोडव्या गाब्रियेलान ही इस्बी हाडलेल्या वेळार देवाचें मनशाच्या सलोसा खातीर केल्लें येवजन आतां एका तरान सुरू जाता म्हूण येत. तें सुरू जालां जाल्यार एका तरान आमकां दिश्टी पडटा. देवान मनशाक रोसलो ताच्या सारक्याचो आनी सुरपायाचो. पात्रियार्क आनी प्रोफेता मारिफात ताका ताणें वाट दाखयली. त्याच प्रोफेता मारिफात आपणें बसयलेलो मनशा कुळाचो सोडूनदार येता म्हूण ताणें शिकयलें. आनी देवाचे ती बसवणी ह्या उतरांनी जारी जाता, बोडवेल गाब्रियेलाच्या उतरांनी. मोरयेक सोडूनदाराची आवय जावंक विंचून काडटा सर्वेस्पोर. आमी फाटल्या 2-3 अवस्वरांत हप्त्यांनी मोरयेचें देवसांव करचें कित्याक कशें करचें म्हूण आमी पळोवन घेतलें. मोरयेचें देवसांव कातोलीक सभेचें एक प्रत्येक लक्षण म्हूण येत. अशा विशयान पयलें आमी समजून घेतलें. कित्याक मोरयेक देवाची आवय जावं विसरून काडले? कित्याक मोरी सोडूनदाराची आवय जावन आसा? तिका मान आनी होगळीक देवसांव फावो. आमच्या आवयक, आमच्या कुटुंबाच्या आवयक आमी मान दिता तर जाल्यार आमच्या सोडूनदाराच्या आवयक आमी मान दिवंक फावो न्हय गी? तिका मान फावो न्हय गी? त्या शिवाय ती कुरपें भरलेली.
देवाच्या सोडूनदाराच्या मिस्तेरांत आनी मिसवांत प्रत्येक तरान चड वांट्यांनी तिनं वांटो घेतला. आमकां सांतीपणाची वाट तिणें दाखोवन दिल्या. तिका आमची आवयकन जेजू क्रिस्तान आमकां दिला. आमचो हुस्को तिका आसा. कशें एका आवयक आपणाच्या भुरग्याचो हुस्को आसा गे, तशें मोरयेक आमचो हुस्को आसा. साल्वसांवाच्या चरित्रेंत क्रिस्तांव उपरांत साल्वसांवाच्या चरित्रेंत हें परतोवन आनी परतोवन दिसून येता. इतलें मात्र न्ही, आंजपुडयान समेत तिका मान दिलो. सगळे संवसारार कातोलीक तिका मान दितात. जेजू क्रिस्ताक मान दितल्यांनी ताच्या आवयक मान दिवचो वाजबी जावन आसा. म्हळ्यार मोरयेचें देवासांव बरें खरें आमी करूंक जाय. देवा करगा मोरयेचें देवासांव आमच्या जिणेंत, आमच्या काळजांत, आमच्या घरांनी आसा. जाल्यार हें संपूर्ण तरान बऱ्या तरान समजून घेवचें बरें. कित्याक गे म्हळ्यार अक्रिस्तांव आमचे भाव आनीक अकातोलीक आमचे क्रिस्तांव भाव. थोडे फावटी आमी कातोलीक देवाक दिवचो मान मोरयेक दिता म्हणून आमचे फिर्याद मांडटात. आमची सूख म्हूण ते दाखयतात. हें ते करतात कित्याक म्हळ्यार आमी कितें करता तें नेनात. अरदान सरस्पर देवा एकल्या मात्र फावो. तो देव जावन आसा. देवाक दिवचें अरदान मोरयेक आमी दिना. मोरयेक आमी मान दिता, तिका होगोळसिता, तिची देख घेता, तिचें देवसांव करता, जाल्यार तिका देव म्हणना. देवाक दिवचो मान मोरयेक आमी दिना. जाल्यार हांवें तो हांगेत थोड्या फावटी आमच्या जिणयेची रीत, आमच्या देवसांवाची रीत पळयत आसतना अकातोलिकांक आमी तिका देव म्हूण होगळसिता म्हूण भोगोवंक पुरो. अशें आसतना तिका दिवचो मान, तिका दिवची होगळीक सर्वेस्परा देवाक दिवच्या होगळीक सरी करूंक जायना. सरी केली तर जाल्यार ती सूख जावन पावता. देवा एकल्या मात्र अराधन फावो. ताणें आमकां रचला, ताणें आमकां बसला, तो आमकां सांबाळटा, तो जावन आसा आमचो शेवट. मोरयेकय ताणें आमकां रचला, पोसला आनी मोरयेचो शेवटय तोच. कशी आमी देवाचें रचना गी, मोरयी देवाचें रचना. जाल्यार मनशा कुळाच्या चरित्रेंत मोरये बरी सांतीपणान कोणूच एकलो देव जिवंक ना. क्रिस्ता शिवाय क्रिस्त देव जावन आसा. मनशा कुळांत मोरये बरी सांतीपणाच्या वाटेन कोणूच चलोवंक ना. तितले सूक्ष्म तरान, उत्तीम तरान. त्या खातीर ती आमची मेलपांक्त जावन आसा. देवा तें वेचें कशें गे म्हणून आमकां दाखोवन दिता. ती आमची आवय, तिका मान फावो. थोडे फावटी आमी समजन आसतना पवित्र इगर्जेंत पवित्र सक्रामेंत दवरलो आसलो जाल्यार ताचें गमन करनासतना मोरयेचे ही म्हाजे ससीन वचून आमी मागता. मागणें सामा न्हय म्हूण हांव सांगना, पूण पयलो मान फावो जेजू क्रिस्ताक, देवाक, पवित्र सक्रामेंत आसल्या जेजू क्रिस्ताक. उपरांत मोरयेक मान फावो. जर तर मोरी सांतीपणाच्या वाटेन चलता जाल्यार क्रिस्ताच्या पुण्या वरवीं ते चलता. क्रिस्ताच्या सोडवणेचो फळ मोरयेक लाभता. कशें तो आमकां लाभता गे ताच्या वर्त्या मापान मोरयेक लागता.
क्रिस्ता मारिपात मोरयेची सोडून जाता. अशें आसतना आमी पयलो मान दिवचो क्रिस्ताक, देवाक. आनी एक कितें गे म्हळ्यार हांवें पळोवच अशें सांगलें, थोडे फावटी आमी आमच्या इगर्जेनी जायत्यो मोरयेच्यो इमाजी दवरता. हें तितलें बरें म्हूण दिसना. मोरयेक मान जाय, तिची इमाज आसल्या वेळार तिचें रूप आमच्या मुखार आमकां तिका तिचें तें आकर्शिता. तिणें जियेल्या पोरवीं आमकां जिवोवंक एक मेल पंक्त दिता. तशें म्हळ्यार आमच्या आल्तारीर 5-6 इमाजी मोरयेच्यो दवरच्यो म्हणल्यार दवरची गरज पडना. मोरयेक आमी मान दिवचय, होगळीक दिवचय, तिची मेलपांत घेवचय. ती आमची आत्मीक आवय जावन आसा. देखून मोरयेचें देवस्थान आमच्या कथोलिकां मदें आसा तें भोव वर्तें जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या खासगी जिणेंत, आमच्या सामुहीक जिणेंत मोरयेचें देवस्थान वाडोवंक आमी प्रयत्न करीत जाय. पूण तिका देवाचो मान दिवचो न्हय, तिका आमच्या आवयचो, क्रिस्ताच्या आवयचो मान दिवचो. उपरांत आमी पळयलें कशें देव मोरयेक आपणाच्या पुताच्या आवय जावन विसरून काडलेल्या वेळार कशें तिका तो नेटयता गी म्हणून, कशें तिची जीण मांडून हाडटा गी म्हणून आमी पळयलें. देवाच्या मांडवळ्या प्रमाणे कित्याक मोरये थंय जेजू क्रिस्त गर्भ समोवचो आसलेलो, त्या खातीर सरेस्परा देवान मोरयेक पातकाच्या कथा तावन तिणें गर्भ समोवच्या पयले घडये तावन समोवच्या आदींच पातका तावन तिका राखलें. पातकाचें खत तिचे थंय नातलें. कित्याक म्हळ्यार पयलें मोरी सोडूनदाराची आवय जावंक विसरलेली जावन आसा. सोडूनदार जेजू क्रिस्त पातकान नातलो, ताचे थंय पातक नातलें. ताका आसलो एकच दुस्मान, सैतान आनी पाताक. जर तर मोरी आपणाच्या जिणेच्या खंयच्याय घडये जल्मा उपरांत या जल्मा फुडें आवयच्या कुसवान घर समोवच्या घडये तावन खंयच्याय घडयेक ती पातकांत आसली तर जाल्यार ती सैतानाच्या प्रभावांत आसली. मात्र न्ही सोडूनदाराची आवय जावंक ती फावो न्हय. देखूनच देवान, सर्वेस्परा देवान तिच्या जल्माच्या पयले घडये तावन सर पातकाच्या कथान तावन तिका राखलें, नितळ दवरलें. ही एक देवाची वट्टी मांडवळ. मोरयेचे हक्क न्हय, मोरयेचें सांतेपण न्हय, देवाची वट्टी मांडवळ. कित्याक सांतेपणूच जावन आसो आपणाचो शब्द जेजू क्रिस्त मनशा कुळाचो सोडूनदार एका स्त्रियेच्या कुसवांत जल्म घेता आसतना त्या कुसवांत त्या मनशा थंय स्त्रिये थंय अशें मांस आनी रगात तिचे वैयक्तीक जिणी खंयच्याच पातकाचे देवान सोडिना जाली. तिका संपूर्ण तरान राखलें. तशें म्हळ्यार देवाची मांडवळ आमचे सोडवण्याची भोव वर्ती जावन आसा. कित्याक जेजू क्रिस्त मोरये थंय येवचो आसलेलो, मोरयेक देवान पातकाच्या कथा विनें राखलें. तोच देव, तोच सोडवणदार, तोच देवाचो पूत जेजू क्रिस्त येवकरिस्त मारिपात, कुमगारा मारिपात आमचे थंय येता न्हय. आमचो भावार्थ तो, आमचो भावार्थ सत. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार आमी कुमगार घेता आसतना आमचे थंय येता. मोरये कित्या देवाची आवय जावंक विसरून काडलेली, तिका पातकाच्या कथा विनें राखलें. तोच सोडवणदार आमचे थंय येता आसतना आमी कसली मांडवळ करूंक जाय, आमची जिणी कितली नितळ दवरूंक जाय हें आमी समजून घेवंक जाय. देव आमकां हें शिकोवंक प्रयत्न करता. आमी हें लिसांव शिकोवन घेवंक जाय.
सोडून दराक कुमगाराच्या सक्रामेंतांत आमी घेवचें देवाचें वरतें भाग तेच सोडून दराचें वरतें भाग आमकां दिला. देवाक आमी अर्गां दिवया. पूण तो कुमगार घेवंक आमी फावो घी. कुमगार घेवंक फावो ते तरान आमी नितळ रावता घी. मोरयेचे जिणे प्रमाणे आमची जिणी नितळ दवरूंक प्रयत्न करता घी म्हणल्यार सवाल. कित्याक मोरी जावन आसली सोडूनदाराची आवय देवान तिका पातकाच्या सर कथा विनय राखले. इतले मात्र न्ही, तिका कुरपेन नेटयले आनी मोरयेक देवाचे आवय जावंक विसरून काडले. देवाचे आवय जावंक विसरून काडले म्हणटा आसतना जायत्या जाणांच्या मतींत कितें कितें चिंतना येतात, कितें कितें चिंतना येतात आनी कितें कितें सवाल घालतात. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मोरी निजा की देवाचे आवय जावन आसा, मदर ऑफ गॉड. तिचें दाबाजीक फेस्त हर एका वर्सा जानेवारीच्या 1 तारखेर आमी करता. जेजून मोरयेक माय म्हूण आपयले. मोरयेन जेजूक आपल्या कुसवांत वयले, पानो दिलो, मोगाचो उमो दिलो आनी मोगान ताका राखले. खंडीत जावन मोरी देवाचे आवय जावन आसा. हे आमी समान समजून घेवंक प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक हाचे विशयांत जायत्यो आडखळी ऑब्जेक्शन आमचे नॉन कॅथोलीक भाव आमचे विरोध घालतात. ते सोंप्यार उतरांनी आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. आमेन. वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. Jesu barka naman tuka, Jesu barka वंदन तुका बेसावांग चेरगाल वाळे कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. बेसावांग चेरगाल वाळे कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. दिवपोन सांडून आयलो ह्या संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी. पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेवन आयलोय तूं सुर्या परी. दिवपोन सांडून आयलोय ह्या संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी. पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेवन आयलोय तूं सुर्या परी. Jesu barka naman tuka, Jesu barka